Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of parents and the commuting student to the various aided and government school due to sudden stoppage of Balrat service, as the Balrat service employees have threatened to go on an indefinite strike due to unfilled demands. The measures the government has taken in the matter. Yeah. Speaker, sir, आमचे जे बालराज्य एम्प्लॉईज असा हे 2011च्यान सुरू केल्ले. स्पीकर सर आन्सर दिवपा जाय पयलीं ताज्या पयलीं. स्पीकर सर जे आन्सर हांव सर्कुलेट करता आतांच. ओके, जाय जाल्यार हांव पयलीं वाचून दाखोव काय तूं परत हें करतलो? न्यूज पेपरार येवंक ना. हांव तेजे मेन मुद्दे आहा ते वाचता. बाकीचे जे आसा पळय न्हू ते हांव सर्कुलेट करता. मेन मुद्दे भितरले फोकस पॉयंट जे तेंच्यांनी आसा तितूंतले honorarium to be paid to the driver. Speaker sir, it is a 12,000 per month kela. Honorarium paid to attendant 6,000 per month kela. For repair and maintenance of the Balrat buses 50,000 per academic ami year dita. For yearly insurance of the Balrat ami 50,000 rupees per academic dita. Diesel आणि जो सेलिंग जी 300 लिटर पर्यंत वाडयल्या. स्पीकर सर हाका आमी पयलीं 3,64,000 दिताले. आतां आमी 4,16,000 पर्यंत तेजी अमावंट वाडयल्या. हितून करून आमी 2-3 गजाली ज्यो केल्या स्पीकर सर. एक म्हणजे कंपल्सरी तांच्यांनी तेंचो अकावंट ओपन करपाक जाय आनी तांकां डीबीटी पद्दतीन तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. एवरी इयर तांकां 3% इन्क्रिमेंट फॉर द ड्रायव्हर अँड कंडक्टर हो आमी कंपल्सरी केला. ताजे सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर ऑलरेडी हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता. तांचे युनियन स्पीकर सर म्हाका येवन मेळोन गेले. तांच्या युनियनाक सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z. हाज्या पयलीं केन्नाच तेंचो अकावंट तांकां कितें करताले, एवरी सिजनाक ह्या ड्रायव्हराक घेतलो काय फुडल्या वर्सा ड्रायव्हराक बदलताले. तें करपाक मेळचें ना. एकदां जेन्ना ड्रायव्हर घेतलो तेकाच कंटिन्यू दवरचो पडटलो. त्या खातीर तेंचो अकावंट ओपन करप, तेंचो इन्शुरन्स करप. कारण आमी 50,000 रुपया बसीच्या इन्शुरन्साक दिता. इट इज अ बीग अमावंट. तेंच्यांनी ड्रायव्हराचो एक विशय 2 महिने तांकां जो पगार मेळना. तांकां रेग्युलर तांकां फक्त पयलीं 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. आतां आमी 11 म्हयन्याचो केला ह्या सर्क्युलरान. बट ऑक्टोबर लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर हांवें तांकां परत एकदां ऑक्टोबरान आफयल्या आनी ऑक्टोबरान आफयल्या उपरांत तेंचो 12 म्हयन्याचो पेमेंट करता आनी तेंच्या हितून स्लायटली रायज करता हें तांकां प्रॉमीस केलां. हांवें तेंचे स्वाती केरकर तेजे युनियन लिडर म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करून गेला. ताच्या खातीर तितूरूय बी इन्क्रीज करता हें सांगलां. स्पीकर सर हो जो हे एक्चुअली एम्प्लॉई ऑफ द एडेड स्कूल तांकां आमी एम्प्लॉई म्हटलेलें आसा. बट एडेड स्कुलाच्या वतीन आतां तांकां कंपल्सरी डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांकां जावपाक जाय तें सांगलां. इन्शुरन्स कंपल्सरी त्याच ड्रायव्हराक तेंच्यांनी कंटिन्युअसली घेवपाक जाय आनी एवरी इयर जो आमी इन्क्रिमेंट दिता तो तांकां पास ऑन करपाक जाय. इतकें सगळें ह्या सर्क्युलरान आसा. हांव सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट करता. म्हाका तेंच्यांनी एग्री केला की तेंच्यांनी स्ट्रायक विथड्रॉल करता म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकर एक अरे राव रे वेंजी वेगास बसून घ्या. स्पीकर सर एकच मिनिट बसून. वेंजे वेगास हांव तुका लास्ट सांगता की प्रत्येक विशया उलयतना परमिशन घेवन उलोवपाक जाय. तुम्ही उठले तुम्ही उलयले ज्या कडेन संबंध आसा थंय उलोवपाक शकता. तुका संबंध आसा जाय उलोवपाक विशय आसा न्ही रे. तुका कॉलिंग एटेन्शन तुका उलोवपाक चान्स दिता आमी. स्पीकर चर्चा चालू आसा न्ही. चर्चा डिस्कशन चालू आसा थंय आतां हांव आता तू तेक सांग न्हू बस मागू. स्पीकर सर टेल काब्राल टू सिट डाउन. आय एम स्टँडिंग कोण काढता तो मूवर पयले उलयता स्पीकर सर आणि मागीर जेन्ना मिनिस्टर आसा तो आन्सर करता आणि जर कॉलिंग अटेन्शन जर कोणाक उलोवपाक जाय तुम्ही दिता स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणल्यार ताका खबरूच ना. ताका मातशें स्पीकर सर मातशें शिकय कितें तें. स्पीकर सर आयचे स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव मुद्दामून सांगता तांचे युनियन लिडर आयिल्ले त्यांनी म्हाका फक्त वयल्यान हावजान हे आयल्या उपरांत मेन्शन कर म्हणून सांगलां. हांव ताका तेंय सांगता. त्यांनी म्हाका मेन्शन कर म्हणून सांगलां आनी स्पेसिफिकली हांव मेन्शन करता. आमी ताका 3% इन्क्रिमेंट दिला आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी ह्या सर्क्युलरान म्हटल्या. आनी तेणी मेन्शन कर कितें म्हणून सांगलां की ऑक्टोबर म्हयन्यान जी सॅलरी 12,000 आनी 6,000 म्हटल्या ती आमी रिवायज करतले. हांव मेन्शन करता आमी रिवायज करतले म्हणून. आनी
ते हांवें पहिले त्यांच्याकडे उलोवपाक दी discuss बरें करून पहिले ठरयता. कंप्लीट करपाक दी न्ही स्पीकर सर हांव मेन्शन करता आमी ती रिवायज करतले आणि मीनवायल आमी ताका 11 म्हयन्याची म्हटल्या पयलीं ती 12 म्हयन्याचेरूय दितले हे ताका दोनूय हांवें मेन्शन करता म्हणून सांगलां तेणी मेन्शन केल्या उपरांत आपूण विड्रॉ करता म्हणून सांगलां. स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेन्शन आयज आमी हाडला इतल्याकूच लागून की सॅलरीज जे आहा जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला रिवायज जातल्यो ते तेंचे आतां 12,000 आहा आणि जो कंडक्टर जो भुरग्यांक सांबाळता थिंगा बशीन तेजी 6,000 आहा. आमचो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कितें आहा की 12,000 खूब कमी कित्याक तेंकां फूल डे रावचें पडटा 3:30 4 o'clock पावता भुरगीं थोडीं घरा सो तेंची सॅलरी 20,000 जावची 20,000 जावची हे आमचें मागणें आहा. आनी जे कंडक्टर आहा तेजी सॅलरी मिनिमम 13 ते 14,000 जावची कित्याक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जे आहा हाय आहा सगळ्यो वस्तू म्हारग जाल्या तेणी आपली फॅमिली पोसपाक जाय त्या पयशांनी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेंकां तेंकां सगळ्यांक जे जितके बस ड्रायव्हर आहा आनी कंडक्टर आहा तेंकां कन्सिडर करचें आनी ही सॅलरी जी आहा ती वाडोवची त्या खातीर हो स्ट्रायक कॉल केल्लो तेंच्यांनी. स्ट्रायक कॉल केला ओन्ली बिकॉज their salary is staggered for the last so many years. 12,000 आहा तेंची. जस्ट 1 मिनिट हे म्हाजो रिक्वेस्ट आहे. सभागृहाचें कामकाज आणि 10 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आतां म्हटलां की ऑक्टोबरान तेंची सॅलरी कितें तरी रिवायज जातली ती खूब फुडें आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतां म्हाज्या हिसपान ती 12,000 ती 20,000 मिनिमम 20,000 करची आनी जे 6,000 आहा ते मिनिमम 13-14,000 तरी करचे. हे आमचो रिक्वेस्ट आहा. हेचेरूच हे स्ट्रायक येयल्ले आहा. हे स्ट्रायक जाला ओन्ली फॉर दीस 2 रिजन्स. तेच हांव रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे सांगचे आतां की सगळ्यांक कोणी आनी कॉल ऑफ करून स्ट्रायक कित्याक खूब जाण स्टुडंटांक त्रास जाल्ले आहा. स्पीकर सर नेक्स्ट प्रवीण शेट दिलाय लोगो Speaker sir. स्पीकर Speaker sir, I haven't raised केले, so I have got some doubt. दिलायला उपरांत तुम्ही Okay, दिलायला उलय मागीर हांव. दिलायला उपरांत तुम्ही Sir, regarding the same, the salaries of the driver and the conductor has to be increased to 20,000 and 13 to 14,000 respectively. येस येस Speaker sir. पोझिशन लिडर त्याचा ऑनच दवर अरे राव बटन मोडात हळू पळय जालो ऑन तांकां सांग मातशें अरे, मुगेलो मायक मुखेलमंत्रीलो आनी तो बंद करूं जायना स्पीकर सर. तेगेलो मायक केन्नाच बंद जावंक जायना. स्पीकर सर म्हजो एकच सीएमाक रिक्वेस्ट आसा जे पयशे येतात ते स्कुलान तुमी मॅनेजमेंटाक धाडटात जे ड्रायव्हर आनी आमी कंडक्टर आसात तांच्या अकाउंटान डायरेक्ट कित्याक घालना कित्याक मुख्यमंत्र्यान सांगलें that is one thing. Secondly, I support what my colleague Michael and Delilah said. 12,000 कितें जाता सर म्हागाय खंय पावला टोमॅटो 103 रुपया पावल्यात. सो ह्या 12,000 तुम्ही रिवायज करता म्हणटाले पूण एश्युरन्स दियात सर आमकां हावजान की खरेंच कळ्ळें न्ही. ना आणि सेकंडली न्ही स्पीकर सर एक सांगता एक तुम्ही न्ही 2011 एक नोटींग काडलेले आसा थंय तुम्ही कितें सांगलेले आसा की जो ड्रायव्हराक अपॉइंट करता सीएम सरान म्हटला की तो मॅनेजमेंट डिसायड करतली कंटिन्यू करचो काय ना तो. सो एक नोटींग काडात 2011 एक नोटींग काडलेले म्हजे कडेन आसा की मॅनेजमेंटाक सगळी पावर दिला तशें करूं नाकात कित्याक तो बाबडो दुसऱ्या वर्सा आपणाक त्या स्कुलान जॉब मेळटलो काय रावतलो. सो हे कन्सर्न घेवपाचें. एक्सपेरिमेंट शेट मुख्यमंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आहा तेच्या बद्दल आमकां स्पेसिफीक सांगात जास्त वेळ आसा घेनाका. पण स्पीकर सर जे सॅलरी बद्दल जो विशय आसा ते म्हाजें मत आसा की जी सॅलरी आतां क्लिनर आनी ड्रायव्हराक मेळटा ती थोडीशी रिवायज बरी जावची आनी जशें आमचे ऑनरेबल मेंबरान सांगलां तशी ती 20,000 पर्यंत येयली जाल्यार तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें अशें म्हाजें मत आहा. विजय चड सर स्पीकर सर हो इश्यू जो काडला हो म्हत्वाचो आनी खूब जाण ड्रायव्हराचे वतीन उलयल्या. हांव आतां एक पेरंटाचे वतीन उलयता. पेरंट जेन्ना आपले भुरगें ते ड्रायव्हराच्या हातान दिता आनी तो बसीन व्हरता तेन्ना यू ट्रस्ट युअर चायल्ड सेफ्टी विथ द ड्रायव्हर
स्पीकर सर तांकां एक म्हणल्यार स्टुडंट सेफ्टीचो इश्यू आहा ड्रायव्हराचेर ताका स्टुडंटाचो बिहेवियरूय मॅनेज करचो पडटा तिसरो म्हणल्यार ताका नॅविगेशनल चॅलेंज आहा स्किल्ड जॉब तो ड्रायव्हर म्हणटा अनस्किल्ड जॉब न्ही पिवनाचो जॉब न्ही तो इट इज ही हॅज टू लर्न टू ड्रायव्ह ताजे फुडें म्हणल्यार ताका सकाळीं फुडें येवन लेट आफ्टरनून आवर्स मेरेन काम करचें पडटा म्हाका एक समजना स्पीकर सर की 10 म्हयन्याची सॅलरी वर्साक आसा 12 म्हयने हें कितें चल्लां वी आर इन द 21st सेंचुरी 12 म्हयने काम करता 12 म्हयने ताका सॅलरी दिवंकूच जाय दॅट इज इज रायट स्पीकर सर म्हणजे सोंपूंक ना एक मिनीट मागीर ताका रेग्युलेशन्सान सगळें कॉम्प्लायन्स करचें पडटा फूल रेग्युलेशन गाडी सारकी आहा कितें आहा तातूंत एक इश्यू आहा स्पीकर सर 7 वर्सां पयलीं एक जेन्ना बालरथ स्कीम आयली तेन्ना कितें आशिल्लें मुख्यमंत्री म्हजे आयक काबराल स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यांनी आयकुचें बालरथ जेन्ना स्कीम आयली तेन्ना इश्यू कितें आशिल्लो की 7 वर्सांनी बसी रिप्लेस जातल्यो 7 वर्सां जावन आनी 5 वर्सां गेलीं स्पीकर सर बसींकूय कला अकादमी जावपाक रावले आमी कित्याक भुरग्यांचो लायफ आहा तातूंत हो शहाजान मॉडल तसो तुमी वापरूं नाकात दीस इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ पीपल शहाजान म्हणटा आतां आयकुचें पडटलें तुमकां कित्याक हांवें नांव काडूंक नासलें तें तुमचे ट्रेजरी बँचींतल्यान नांव आयिल्लें स्पीकर सर इमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस म्हण आहा फिजिकल स्ट्रेन आहा सगळें म्हणल्यार कितें ताका सपोर्ट ना ड्रायव्हराक सांगा तुम्ही की म्हणजे म्हाका कशें आहा म्हजो डिमांड आसा की बालरथ स्कीम जी आहा ती तुमी रिवायव करा परती होल्ली की त्यो बसी पयलीं सारक्यो आसपाक त्यो बसी कितें जाल्या बसीची अवस्था पळया तुमी सगळे लोक एज्युकेशनान इनवॉल्ड आहा इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रायव्हर अँड ऑल्सो अबाउट द ड्रायव्हर शूड बी स्ट्रेस फ्री ड्रायव्हर जर स्ट्रेस घेवन गेलो आनी भुरग्यांक घेवन घाली धरून फोंडान खंय जाल्यार जालें मागीर दुसरें जाली कला अकादमी मागीर रिपोर्ट दिता म्हणटले तुमी ना IIT कडेन मागता बसी कितें जाल्यो आनी कितें जालें तसलीं कारणां नाका स्पेसिफीक आन्सर दिवचे स्पीकर सर बालरथाचो आयज स्ट्रायक चालू आसा स्पेसिफिकली सांगता स्पीकर सर सगळे जे ड्रायव्हर आसा जावं जे कंडक्टर आसा हे थंय कामाक वयता म्हाजे कडेन काल हांव थंय गेल्लो विजीट केल्ले कितलेशे स्कुलांनी अजून पर्यंत ताका पेमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पेमेंट करूं ना 11 म्हयने जाले 10 म्हयने जाले 8 म्हयने जाले 6 म्हयने जाले 5 म्हयने जाले सो इतलो जो पेमेंट आसा हो एज्युकेशन डिपार्टमेंट गेले ते असेंब्लीन सीएमान सांगलेलें की हो जो पेमेंट आसा तो टायमली तांकां पावतलो आनी तांकां पेमेंट वाड जातली आतां डिमांड असो आसा की जो पेमेंट आसा वाड केल्या कितली हे आतां तुमकां रीड करून दाखयता जी वाड केल्या ती सद्याक फक्त 1,500 तेंच्यानी वाडयला आनी हेजेर 500 रुपया वाडयला सो हो ही जी वाड केल्या तितून 6 करोड 96 लाख 30,000 हो अमावंट जाता पण जो डिमांड आसा तो म्हणजे 20,000 पर ड्रायव्हराक आनी 14,500 हो जो आसा तो कंडक्टराक मेळचो म्हणून आनी हितून जो अमावंट येता तो 17 करोड 17 करोड 47 लाख 8,000 हो अमावंट येता स्पीकर सर सांगपाचें कारण अशें जे आयज तेंची फॅमिली आसा ते आयज थंय पोटाक लावन काम करता तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले की बाबा इतली ते आतां काम करता 8 म्हयने 6 म्हयने म्हाका पासून कितले जाणांनी रिक्वेस्ट केली जो अमावंट आसा तो अमावंट तेंच्या अकाउंटान येना अमावंट स्पीकर सर हे क्लियर जावपाक जाय स्पीकर सर इव्हेंट्सांक कितलेच पयशे मोडटा इव्हेंट्सांक कितलेच पयशे मोडटा मात हे 17 करोड स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंट 17 करोड कित्याक दिवंक शकना स्पीकर सर हो क्लियर जावपाक हो पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर येस आनी जो स्पीकर सर उलोवपाक 2 मिनटां दी स्पीकर सर 2 मिनटां दी स्पीकर सर पॉइंटेड आसा स्पीकर सर पॉइंटेड आसा स्पीकर सर पॉइंटेड आसा जो तांकां रेग्युलायज करपाक जाय तांकां रायट मेळपाक जाय स्पीकर भाशण दिवपाक कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन 0 आर मेन्शन न्हू स्पीकर सर हे कितें स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन 0 आर मेन्शन न्हू स्पीकर सर तुझे ऐका रे बाबा बसून घे तुझे कॉलिंग अटेन्शन पण तुझी स्वतःचे असा तुझे ते स्पेसिफिक मान बेंजी विकास ऑपोजिशन युनिटी दाखोवपा जाय तू ना म्हणटा न्हू ऑर्डरी ताका लागून दाखयल्लो ऑपोजिशन युनिटी आहा म्हूण बस उलय म्हणून जायना स्पीकर सर
सो NEP आम वचपाय न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हे लॉजिस्टिक्स जे आहा is all part of this. ये बाल रथ जे ड्रायव्हर्स आहे they are all going to be part of this new education policy. स्पीकर सर 9,000 ड्रायव्हरा वाडोवपा जाय 9,000 अटेंडंटाक वाडोवपा जाय 18,000 आहा 422 ड्रायव्हर आहा 422 अटेंडंट आहा 1,51,92,000 एक्स्ट्रा वाडोवपाची गरज आहा म्हाका सदां हे 500 रुपये आनी 1,000 वाडोवन कांयच फायदो ना स्पीकर सर डिमांड इज व्हेरी स्पेसिफीक 1,51,92,000 has to be increased, which is 18,000 multiplied by 844. Alex, This is the demand with assurance दिवपा जाय and ती assurance आम assurance committee बरें वचोन झगडपाक येवपा नाका assurance दिवन ती grant जावपा जाय committee बरें आमकां वचपा नाका मागीर ताका लागून ताका लागून पयलें सांगून नव्हता assurance दी पूण आम तेजे बरें वचपा नाका assurance committee बरें assurance दी आनी assurance जावपा जाय नाजाल्यार ते committee मिटायता आमकां नाका सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी उडयतात 5 मिनिटांनी सोपय लास्ट स्पीकर सर लास्ट स्पीकर सर लास्ट डॉग्स आहे आणि तीग जाले मुखार घे स्पीकर सर आणि तीग जा आहे उलोवपाचे मागीर हांव आहा लास्ट स्पीकर सर लास्ट स्पीकर सर आमगे कॅप्टन वेंजी बाबान सांगितला की एश्युरन्स कमिटीचे कितें आहा म्हण एनी टायम तेगे एश्युरन्स कमिटी घेया तेगे मिटींग स्पीकर सर तेगे एश्युरन्स कमिटी आनी ऑपोजिशन युनिटी म्हणटा आसतना वेली आमदारान सांगोचें कितें युनिटी आहा ते जोकर क्लबांक गेली एनीवे स्पीकर सर कमिंग टू द पॉयंट बालरथ पड्या स्पीकर सर ते एक्सपांड करचे हे कितें स्पीकर सर हे उतर जोकर स्पीकर सर हे उतर भायर काड स्पीकर सर हे उतर एक्सपांड कर ना स्पीकर सर यू काइंडली एक्सपांड दिस हो किंग मोमो जोकरा कितें उलयता स्पीकर सर किंग मोमो जोकरा कितें उलयता स्पीकर सर जोकर म्हणले अनकॉन्स्टिट्युशनल उतर न्ही स्पीकर सर अनकॉन्स्टिट्युशनल उतर न्ही सर उतर एक्सपांड करचे स्पीकर सर हे उतर एक्सपांड कर ऑर्डर स्पीकर सर ना आम्ही वगैरे ओपन आहे ना जोकर इज नॉट अनपार्लियामेंटरी वर्ड एक सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता खंयच्या अनपार्लियामेंटरी कॉलिंग अटेन्शन कंटिन्यू करूया पण स्पेसिफिक जे कोण सांगपा जाय तितलें सांगात हां तो ना रे येस कंटिन्यू रेजिनलान एक स्टेटमेंट केला तेजेर मातशें क्लॅरिफिकेशन हांवूय समजून कोणूय समजोना ते आनी ते सगळे मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ल्या नात न्ही तो आनी कोणाक श्री दिगंबर कामत आं तुमी ना कॉलिंग अटेन्शन चल कालो This Balrath. On this Balrath, I just want to make one statement, Honorable Speaker. These people who are employed in the Balrath are looking after children of tender age, lan burgyang. So every year we can't have a change of this kind of people because they are training aspazai. They must know how to deal with children. And if they don't have a security of tenure, magi parat no loka halda, that can be a problem for the children. This is our children which can go to the school in those buses. It can be from any place, remote village, or it can be from the city. So only one request to the government that take this up more seriously and give them the confirmation of their services so they don't remain on the road, and every year we don't have to keep on employing more and more people and new faces. Yes. Sri Digambar Kamat. Rudolph. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल मेंबर जे सॅलरीचेर उलयल्या हें चड म्हत्वाचें जावन आसा आनी चडांत चड गरज आसा तेंची सॅलरी वाडोवपाक. तशीच हे बसींनी बालरथान CCTV कॅमेराची चड गरज आसा आनी ताका असो सिस्टम आसूंक जायो की पेरंट्सांक त्या सिस्टमासान मोबायलाचेर तांकां पळोवंक मेळोंक जाय आपणाच्या भुरग्यांक. तसोच एक CCTV कॅमेरा एवरी बस स्टॉप थिंगासर एक शेड आसूंक जाय आनी पेरंट्सांक बसपाक थिंगा थोडे वदिली आसूंक जाय सिटा सिस्टम करपाचो आनी थिंगासरी कॅमेराची चड गरज
आनी बसीक हे बसीक बाल रथाक ऑपोजीट सायडीच्यानी एक एक्झीट चड इम्पॉर्टंट, कित्याक बसीक सदांच लेफ्ट सायडीच्यानूच एक्झीट आसता, रायट सायडीच्यानी एक केन्नाय इमर्जन्सीक धरूंक जावं. तसोच बायलां एटेंडंट कंपल्सरी दादले दवरपाचे ना, बायलांक सोजमता भुरग्यांची, बायलां कंपल्सरी एटेंडंट बसीन आसोंकूच जाय. आनी फायर एक्सटिंग्विशर एवरी बसीन आसोंक जाय. हे म्हाजे मागणे आहा ते गव्हर्मेंटान तो पेमेंटा संदर्भात. नेक्स्ट स्पीकर सर, आज हावसा मुखार जे कॉलिंग एटेन्शन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन मांडलां ताचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. हांव इन शॉर्ट थोडेंच सजेशन दितां. स्पीकर सर, ही स्कीम जेन्ना लॉन्च जाल्ली 2009 तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी बाब सुदीन ढवळीकर हो सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर. ही स्कीम लॉन्च केल्ली सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत, सामकें क्लियर कट. आनी तातूंत भितर प्रोविजन आशिल्लें की सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट थोडे एटेंडंट्स अपॉयंट करपाचे आशिल्ले आनी प्रत्येक विकाक किंवा प्रत्येक 15 दिसांनी वचून त्या स्कुला व्हिजीट दिवन ते चॅक करपाचे आशिल्ले. सगळें ड्रायव्हराचो पगार जाता काय कितें, तुजे कॅरटेकराचो पगार जाता काय कितें, बसीचे टायर सारके घेता काय कितें, हें सगळें तें सिस्टीम ले डावन केल्ली आशिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली ती स्कीम मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटान गेली. आज ती खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा हांव नकळो. सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणटा आपल्या कडेन ना, हांव एज्युकेशना कडेन आसा काय आतां मदींच आयकलां कदंबा पळयता. पूण म्हाका दिसता ती स्कीम सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन परत दिवप अत्यंत गरजेचें. जाल्यार ती सारकी चलपाक शकता. ताचे फाटल्यान एक हेतू आशिल्लो ही स्कीम हाडपा फाटल्यान. तुमचें लक्षांत आसतलें त्या काळांत काणकोणा ग्रामीण भागांतल्यान चलयांक धाडत नाशिल्ले भुरग्यांक, कारण बसीन धाडले जाल्यार बसीन कोण फकाणां मारता, कोण हें करता, अशें तरेतरेचें हें आसतलें. आनी म्हणून त्या वेळाचेर ही स्कीम लॉन्च केली. त्या स्किमीचो एक फायदो जालो. म्हाका याद जाता की तेन्ना हांगा कला अकादमी भितर आमचे कोसंबे लेक्चर सिरीज चलताले, फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. अख्ख्या गोंयच्यान ह्या बाल रथांतल्यान कॉलेजींतले आनी स्कुलांतले भुरग्यांक ते लेक्चर आयकुपाक तेन्ना हाडटाले. जवळ जवळ 20-25 बाल रथ हे वेगळे वेगळे भागांतल्यान येताले आनी एक बरो क्रावड, बरे भुरग्यांक सगळ्यांक ते लेक्चर आयकुपाक येताले. ताचो उपयोग जातालो बाल रथाचो. आतां कितें जालां, आतां ही स्कीम अशी जाल्या की थोडे ड्रायव्हरांचें आनी मॅनेजमेंटाचें पटना, मॅनेजमेंटाचो कंट्रोल ना, मॅनेजमेंट आपल्याक जाय तें करता. एक सगळ्यांनी सांगलें तें खरें की भुरग्याचें जें भवितव्य आसता पळय, आमी म्हणटात की प्लेन चलयता तो पायलट बरो आसपाक जाय सामको, तशें रथ चलोवपी चालक रथाचो हो सारको आसपाक जाय. आनी तो जर सारको आसलो जाल्यार ताका सॅटिस्फायड दवरपाक जाय. ताका पगार खंय कितें आसता जाय दिवपाक जाय तितलो पगार दिवपाकच जाय. कारण सगळीं भुरग्यां ही अल्टिमेटली ताजे बरोबर आसता, त्या टायमार तरी ताजे बरोबर आसता. तो जर स्ट्रेसाचेर आसतो, स्ट्रेनाचेर आसतो जाल्यार कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक मार लागपाक लागता, आवय बापायक चिंता जाता. आनी म्हणून म्हाका दिसता बाब शेट्यान जे मोशन हाडलां आनी मेंबरांनी सगळ्यांनी म्हटलां की कितें तरी एक बरे पद्दतीचे प्रोग्राम हें करून तो एक तर स्कीम ती सोशियल वेलफेअरा कडेन परती जाल्यार परती दिवची, तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल उरतलो. आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे ड्रायव्हरांक जे रथचालक आसात बालरथाचे तांकां कितें तांचें कितें सॅटिस्फॅक्शन करचें, ते कॅरटेकरा तांकांय पळोवचें आनी मॅनेजमेंटाक सारकें प्रॉपरली मॅनेज करपाक लागची ती स्कीम. आतां चीफ मिनिस्टरान सांगलें की पयशे डायरेक्टली आमी तांच्या एकाउंटाक घालता म्हणून. ती अत्यंत बरी गजाल, कारण तांच्या एकाउंटाक गेले जाल्यार कटकट आनी उरपाना आनी तांकां कितें वाट दिवपाक जाय ती वाट दिवची, अशें म्हजी विनंती आसा. नेक्स्ट श्री वेंजी वेकस दरजी आनी कोण उरला? Speaker sir, criticize Kotenna, you must have the heart to appreciate also. Likewise, when you make a mistake, you must say that you have made a mistake. So, Speaker sir, मुगे मातशें उलयता आसतना कितें जालां तें मातशें मिसअंडरस्टँड जालें की हांवें आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें. आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें हांवें म्हणलें ऑपोजिशन युनिटी आसतना जाल्यार वेली वचोन एक जोकर क्लब म्हणलें हें कोत्ता बोवाड हें कोत्ता तें म्हणलें युनिटी दाखोवपा जाय. स्पीकर सर, बाल राताचें उलयता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणलें ती स्कीम केल्ली जाय तेम जालो आनी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक इल्लेशें हें दवरलें, रेट दवरली, तांकां सॅलरी दवरली. ती सॅलरी आमी सदांच हिंग गव्हर्मेंटा बोर्ड मारल्या तांकां रेग्युलरायज करया म्हूण. तांकां केन्ना रेग्युलरायज केलें नाय. तांकां कितें जालें करया म्हूण. कित्याक दे some of them are married, some of them have children,
some of them have so much of work. तांकां हेल्प करूया म्हणून. बट आमी आतां परतून एकदां बालरातांक तें कितें जालें करूया, एकोमोडेट देम, सी दॅट दे आर हॅविंग सम बेनिफीट. म्हणजे जायतो वर्स काम केलें तेणी. दे आर लुकींग आफ्टर चिल्ड्रन. चिल्ड्रनाक एकूच म्हणटा स्पिकर सर, चिल्ड्रनाक चयता आसतना केन्ना तेणी खंयच्या चिल्ड्रनाक अन्याय केलो ना. चेडवां आसताय भुरगीं आनी चेडे आसताय. नॉट अ सिंगल इन्सिडंट हॅज टेकन प्लेस. They have taken responsibility. So help them. I have written to the Chief Minister also to consider them, help them some way. Come to a solution. I'm not saying you do something or you don't do something or other, don't do it the way I want it. But we want that they should be helped and they should be given some justice. Even expenditure korpak, maintenance korpak, and put condition also on them that they should take care of the buses properly. See that they take care. Buses म्हणटा ते डॅमेज करूंक जाय न्ही. buses म्हणटा तांकां मेंटेनन्स करपाक जाय, तांकां उदक तरी लावपाक जाय, तांकां बरें साफ दवरपाक जाय. त्यो थोडी लीक जाताय त्यो भुरग्यांक, तांकां एटलिस्ट टेम्पररी मेजर्स करपाक जाय. एंड देर आर सम buses, some schools which require some more. Make provision for some more. This is all what we want to say, Speaker sir. Yes. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Dr. Chandrakant Shetty, Michael Lobo and Delilah Lobo. Speaker sir, सगळे हिंगा उलयले, 2-3 पॉइंट तुमचे मुखार घाता. इम्पॉर्टंट म्हणटाय ते सेफ्टी ऑफ द चायल्ड. आनी जेन्ना हो ड्रायव्हर जेन्ना एका ती टेन्शन आहाय, टेन्शन कित्याक घर कितको चलतलें काय म्हणून, आनी हे नेग्लिजन्स जोरी तर इतलें जालें सायकॉलॉजिकली, इफ दे आर डिस्टर्ब जाल्यार आमगेली भुरगीं हेचो फ्युचर कितें. We are all in the dark, Speaker sir. The government was aware that the schools are starting in June, and as all the members have spoken, कि हो issue न्हे न्हू म्हूण, जाल्यार Speaker sir, जेन्ना ह्या सरकाराक ताकद आहा 18 मिनटांक 100 करोड मोडपाक, 33 लाख मोडपाक शकता एक मिनटाक Speaker sir, जाल्यार ह्या सरकारान कित्याक हे जे बालरथ ड्रायव्हर आनी जे कंडक्टर आहे तेंचेर कित्याक स्पीकर सर अन्याय. जे मुखेलमंत्री म्हाका दिसता एक डेलिगेशन हेज कम टू हिम. वी हॅव टू बी मोर ह्युमन टुवर्ड्स देम. आमकां आज जेन्ना आमी हिंगा उलयताय स्पीकर सर, आमकां आमगेलें सेशन आतां हे पयले पावट 18 दिसा थंय गेलां, जातले मुखार चलपा जाय. बट स्पीकर सर, आमकां 12 म्हयने आमकां पगार मेळटा. अरे आमकां 12 म्हयने पगार मेळटा जाल्यार तांकां जेन्ना ते आहाय 10 म्हयन्याचे कित्याक. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर. एंड वॉट ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर आमचे जे बाब दिगंबर कामतान सांगला की इट वॉज एन इनिशिएटिव्ह ड्युरिंग द काँग्रेस रेजीम and this scheme was handled by the social welfare department. There is no problem if you all hand it over to the social welfare department, but hand over financial aid also to the social welfare department. कित्याक इतल्यो स्किम्यो इतले बेनिफिशरी आज थिंगा पेंडिंग आहे, तुका सगळे खबर आसा स्पीकर सर. So whatever arrangement has been done, let us resolve this matter once and for all. Yes. Let it not be an issue of ego, Speaker. Yes. Country. Speaker sir, बालरथ ही स्कीम 19/2000 सीम हांव एकच सजेशन करता की कंडक्टराक ते 6000 म्हणटा पळय न्ही, ते सामकी कितें जालो तो एक मनीस न्ही, तो 6000 तो दीस भर तो हें करूंक शकना. त्यामुळे हाजेर त्या दोनूय गजाली विचार करचो मातसो. एक्ट सरकारच वायलेट करूंक शकना. सरकाराचे मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे खंयच्याच मनशाक 6000 पगार दिवंक मेळना. सो सरकार बिकम्स वायलेशन ऑफ इट्स ओन एक्ट. अशें जावंक जायना. इट विल बी रॉंग ट्रेंड. हांव एकच स्पीकर सर, जर म्हजे कडेन हांव आसा न्ही, म्हाका ते 5000 दिवपा पडटा म्हणून जे आसा न्ही, हांव कंडक्टरसून घेवना स्कुलान. स्पीकर सर, बालरथ ही स्कीम 19/2/2003 ह्या दिसांनी जो पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स काडलो. ताज्या पयलीं ती फक्त ट्रायबल भुरग्यांक म्हणून स्कीम लॉन्च केल्ली सुरवातीक, आनी तेन्ना फक्त सोशल वेलफेअरांतल्यान बसीस दिल्ल्यो. ताज्या उपरांत मागीर बालरथ स्कीम काडली आनी सोशल वेलफेअरांतल्यानूच तांकां बसीस दिल्यो. बट ताज्या उपरांत स्पीकर सर, ह्यो बसीस सगळ्या स्कुलांची रिक्वायरमेंट, बट फक्त ड्रॉबॅक म्हणजे तेजो सायड इफेक्ट कितें जालो तोय सांगता स्पीकर सर हांव. बालरथ ही स्कीम 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचीच भुरगीं हाडपाची.
आपले इश्कॉल आणि त्याच्या भोवती 3 किलोमीटर. आणि स्पीकर सर, ह्या भुरग्यांक फक्त 5th to 10th ह्याच स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाचे. बट स्पीकर सर, आयज जर तुमी पळयशात गव्हर्मेंटाची शाळा आनी इश्कॉलां जी बंद जाली ती बालरथा खातीरच म्हणपाक जाता. कारण बालरथ जेन्नाच्यान येयली तेन्ना त्यो बालरथी 15 किलोमीटर चलपाक लागले आनी त्यो बालरथी शाळेच्या भुरग्यांकूय हाडपाक लागल्यो. त्याती खुबश्यो म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो शाळा ज्यो बंद जाल्यो त्यो तेका लागून जाल्यो. हे एक भितरलें कारण आसा. कारण आमी बरेचशे फावटी कारण आपल्या स्कुलांत चड भुरगीं येवपाक जाय म्हणून 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर थोड्या जाणांनी तर MP लाडा कडल्यानूय बस घेतल्यो त्योय चलोवपाक लागले. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे घेतात आनी ते पयशे काय अकाउंटाचेर खंयसरूच दाखयनात. स्पीकर सर, थोडीं स्कुलां 100% ग्रँट इन एड घेतात, एडमिशनाक पयशे घेतात. आमचे कडेन कंप्लेनूय येयल्या. थोडे PTA म्हणून पयशे घेतात. हांवें कित्याक सांगलें कारण आमी ग्रँट इन एड स्कुलां ह्या बसीच्या बालरथ स्किमीचेर उलयता आनी 100% ग्रँट इन एड ही बस चलोवपाकूय बी गव्हर्मेंट दिता. म्हाजें म्हणणें बालरथाचो ड्रायव्हर आनी बालरथाचो क्लिनर अटेंडंट आहा तेका कमीत कमी पयशे मेळपाक जाय आसले म्हणूनच तर आमी नवीन सर्क्युलर जो काडला पयलेच फावटी त्याच्या खातीर सेपरेटली पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट आसलेलो सर्क्युलर काडला स्पीकर सर. आनी त्या सर्क्युलराच्या नुसार उदर जे हांवें सांगलां की कंपल्सरी तांकां अकाउंट ओपन करपाक जाय, तांच्या अकाउंटाचेर पेमेंट दिवपाक जाय आनी दुसरी गजाल तांचो इन्शुरन्स करपाक जाय, बसीचो इन्शुरन्स करपाक जाय. आमी डिझलाक जे पयशे दिता स्पीकर सर 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साक डिझल चलपाक खूब जाले. तितूरूच तांकां मेंटेनन्साक जे 50,000 दिता तेच्यानी रेग्युलर मेंटेनन्स करपाक जाय स्पीकर सर. नो डावट बस दिल्यार खूब वर्सां जाली आनी कितें बट तेंची जबाबदारी आहा. तांच्यांनी थोडे कॉन्ट्रिब्यूट करचे, तांच्यांनी नवीन बसीस घेवच्यो. सरकार एक योजना काडटा कारण सरकाराची सगळीं इश्कॉलां बंद तेका लागून पडल्या स्पीकर सर. पण नो डावट हांव तितूर वचना आतां. म्हजे हिसपान आसा न्ही आज काणकोण सांगे किंवा 70 पर्यंत आसा न्ही प्राथमीक शाळा त्यो विशय ना हो बंद पडल्यो प्राथमीक शाळा. स्पीकर सर, ज्यो स्कुलाची प्रायमरी शाळा आहा पळय न्हू तेंकाय बी ह्योच बालरथ चलयतात. जाय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय केला. तुमचे कडेन थोडोसो वेगळो आसतलो. थोड्यो बालरथी ह्या प्रायमरीच्या भुरग्यांक हाडूकूच वापरता म्हणून हांव म्हणटा 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सानूच जर चलयल्ले जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. म्हणून आत्ता जो प्रॉब्लेम आसा हो फक्त ड्रायव्हर आनी क्लिनर आसा. बाकीच्या बालरथाच्या स्किमीचेर नो डावट सेफ्टी आय एम कन्सर्न. भुरग्यांची सेफ्टी म्हत्वाची आसा म्हणून तर आमी भितरलो 50,000 आमी हे फावटी तांकां ग्रांट डिस्ट्रिब्यूट करून दिल्या. बसीचो इन्शुरन्स मेंटेनन्सा खातीर 50,000 तेंच्यांनी क्लियर कट मोडचे, ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करचो. ड्रायव्हराक आमी 10,000 वयल्यान 12,000चेर व्हेल्ले, ताका आमी 5,000 वयल्यान 6,000चेर व्हेल्ले. बट कन्सिडरींग ऑल हांव परत एकदां सांगता सगळ्यांचे उलोवप सगळे तांच्या विशयी सहानुभूती आहा, म्हाकाय सहानुभूती आसा. हांवें म्हज्या डायरेक्टराक ऑलरेडी धाडला. 50-60 जाण ड्रायव्हर्स आनी तेंचे युनियन लिडर थंय आसा. तांच्या कडेन हांवें उलोवपाक लायला. आमी तांकां एक्चुली सांगलेलें की ऑक्टोबरान आमी सर्क्युलर रिवायज करता. बट तुमी सांगलें तुमी उलयल्या ते सगळें कन्सिडर करून फाल्यां हांवें युनियन लिडराक आपयला. तेंच्यांतले चार जाणांकूय आपयल्या. बरोबर बसून पयलीं तेंचे वेजीसाचोच विचार करता, वेजीस तेंच्यो रिवायज करता, तांचे सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस रिवायज करता. कितल्यो त्यो आत्तां हांव सांगना बट तांच्या बरोबर बसून सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस दिता. सो दॅट म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेन्शन विड्रॉ करचें. स्पीकर सर, जे सेफ्टी ऑडिट एक जावपाक जाय बिकॉज मुखेलमंत्रीन सांगलां की 50,000 चेक दिताय म्हणून. एकूच मिनिट स्पीकर सर, तेच्यानी सेफ्टी ऑडिटाचेर उलयला पळय न्ही प्रत्येक मॅनेजमेंटान आमकां ती बस तांची सेफ्टी आसा काय ना ही तांकां पळोवन करपाक लाय. You have to intervene. You cannot leave it to them. जे 50,000 because it is matter of doing an audit. Whether you or transport department should do it. एक इश्यू आहा सर. सरकारान एक मिनिमम वेजीस एक्टाचेर नोटिफिकेशन काढला. 806 रुपया स्किल्ड लेबराक मिनिमम दिवपाक जाय. स्पीकर सर, ड्रायव्हर हो स्किल्ड लेबर काय न्ही. स्पीकर सर, आमी फूल टायम दे आर आतां हांव फक्त मागीर डिटेलान मागीर हांव म्हणटलें म्हाका तेंची सहानुभूती आसा स्पीकर सर. दे आर नॉट अ फूल टायम एम्प्लॉई ऑफ आवर. आमी आमच्या एडेड स्कुलाक ग्रँट दिताले पयलीं तितूंतल्यान तांकां पेमेंट करताले. बट पयलेच फावटी आमी कंडिशन घातली. दे आर नॉट अ फूल टायम. गव्हर्मेंटांनी अशे पार्ट टायम वर्कर खूब पयलीं घेतलेले. पार्ट टायम वर्कर आतां तरी बंद केल्या. फूल टायम स्किल्ड लेबराक गव्हर्मेंटाच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे 806 रुपया इंटू 22 दीस 17,732 रुपया जाता. ते दिवूंक जाय तुवें एज पर लॉ. कार्लोस आल्वारेज should tell this. It is legal. It is an act.
युअर ओन नोटिफिकेशन सेज दॅट. स्पीकर सर, तितूर दोन गजाली. दे आर नॉट अ फूल टायम वर्कर ऑफ गव्हर्मेंट. दुसरी गजाल, परत डेली वेजीस प्रमाणे दिवपाक गेले जाल्यार ताका 2 टायम जे वेकेशन आसता, दिवाळी वेकेशन आनी मे म्हयन्याची वेकेशन, परत आमकां 10 म्हयन्याचेर येतले. म्हणून आमी कन्सिडर करता 12 म्हयन्याचो विशय. हांवें परत पूण सांगता, तुवें ते 10 म्हयन्यांचे आनी 800 रुपयान केले जाल्यार चड जाता. 17,000 रुपया म्हयन्याक जाता. म्हणजे 2 म्हयन्याचो परत ना, पेमेंट पळय, दिवं नाका स्पीकर सर, म्हणटा. गणित हे गणित कॅनॉट बी घुसपावन कशेंच हांव कांय गणित करना. गणित तूच दिवं नाका दिवाळेक दिवं नाका, पूण 800 रुपयान दीस दी. स्पीकर सर, हांगा दिवं नाका, बट त्यांच्या युनियन लिडरा कडेन ना, उलयता. युनियन अरे दे वॉन्ट इन्क्रीज. स्पीकर सर, हांव परत एक सांगता, गव्हर्मेंटात अशे 10,000 लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा. आमकां सगळो विचार करचो पडटा स्पीकर सर. एक गजाल तो मागीर उलय मरे. आमकां अजुनूय 18 दीस असेंब्ली आसा. जे काय येता फाल्यां तेचे युनियन लिडर येता, तेच्या कडेन उलयता आनी विशय रिजॉल्व करता म्हटलं हांवें. स्पीकर सर, एक बारीक खंयचो इव्हेंट बी आहा पळय, तो एक इव्हेंट कॅन्सल करा, जाता तांचे पयशे पडतात. तुम्ही इव्हेंटाक कितले कोटी म्हणटा, वचया आमी. कितें तें व्हडलें. स्पीकर सर, थँक्यू स्पीकर सर.